नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। जम्मू काश्मीरांत दुसऱ्या पावंड्या वयल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आज 26 मतदारसंघांनी मतदान जाता। आज सकाळी 7 वरांचेर सुरू जाल्ली मतदान प्रक्रिया सांजेच्या 6 वरांचेर सोंपतली। मतदानाची प्रक्रिया सुरळीत करपाच्या हेतान फावो ते सुरक्षा बंदोबस्त करून 3502 मतदान केंद्रां उबारल्यात। वेंचणुकेच्या ह्या दुसऱ्या पावंड्यार नॅशनल कॉन्फरन्साचे फुडारी तशेंच आदले मुखेलमंत्री ओमार अब्दुल्ला, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तारीक हमीद कर्रा, राज्याचे भाजपा अध्यक्ष रवींद्र रायना सारखेल्या मुखेल फुडाऱ्यांचे राजकीय नशीब थारतले। जम्मू काश्मीरांत तिसऱ्या पावंड्यावयले मतदान 1 ऑक्टोबराक जातले। आयच्या मतदान प्रक्रियेंत वांटेकार जाल्ल्या कांय मतदारांनी खोस उक्तायतना प्रतिक्रिया दिल्यो। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास है और अपनी नई सरकार चुनने जा रही है। I hope so. Everything will be okay. That will be good. कैसा लग रहा है 10 साल बाद वोट कास्ट करके? आप शायद पहली बार वोट कास्ट कर रहे होंगे। Exactly. जी। We are first time. Mr. Junaid Mattu. जी। We are trying to do it best for the. हरियाणात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर साबार पक्ष प्रचार कामांत पुराय नेट लायतना पळोवंक मेळटा। आज हरियाणातल्या सोनीपत वाठारांत गोहाना हांगा भाजपाचे म्हालगडे फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका महाजनसभेत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलयतना भाजपा सरकार घडोवपाक हरियाणाचो म्हत्वाचो हात आसा अशें सांगून दलित आनी मागासलेल्या वर्गाच्या उदरगती उलयतना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांणी सांगिल्ले प्रमाण खंयच्याय जाग्यार जेन्ना एक नवो व्यवसाय उबारतात तेन्ना दुबळ्या लोकांक सशक्त करपाची एक संद तयार जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। केंद्रात मोदी सरकाराक 100 दीस पुराय जाल्ल्याच्या उपलक्षान केंद्रीय बंदर आनी जहाज बांदणी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी आपल्या मंत्रालयाच्या कामाचो नियाळ दिवपा हेतान पत्रकार परिशद आपयल्ली। मंत्रालयान फुडल्या 5 वर्सां भितर जहाज बांदणीच्या मळार भारताक संवसारांतल्या सर्वोत्तम 10 देशां भितरलो एक करपाचो ध्येय आखला अशें तांणी सांगलें। तशेंच ह्या दिकेन सरकारान महाराष्ट्र, केरळ, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आनी गुजरात हांगा वेगवेगळ्या बंदर कामाविशीं गुंतवणूक केल्या अशी माहिती लेगीत सोनोवाल हांणी दिली। हम मैरीटाइम नेशन के हिसाब से दुनिया को हम नेतृत्व दे, हर वर्टिकल में, हर सेक्टर में अपना शक्ति हम दिखाए, काबिलियत दिखाए। इसके लिए हमारे लक्ष्य हमने तय की है। अगली 5 साल के अंदर दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डर के बीच में हम भी होंगे। और शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के सिलसिले में हमारे पास प्रदेश सरकार का साथ जमीन के सिलसिले में हम लोगों ने बात पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात 5 प्रदेश में शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर के लिए क्लस्टर बने जाएंगे। माहिती आणि वितरण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी गोयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। तशेंच अंदूचो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चड लोककेंद्रीत समावेशक आसचो ह्या दिकेन वेगवेगळ्या धोरणाचेर तांणी चर्चा केली। महोत्सवाचे संचालक शेखर कपूर, इफ्फीच्या सुकाणू समितीचे वांगडी आणि माहिती वितरण मंत्रालय तशेंच राष्ट्रीय चित्रपट उदरगत महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। इफ्फीत एक खासा मनरिजवण मार्केट आसतले जातूंत लोकांच्या सहभागान भारतीय सिनेमा आणि संस्कृतीचो उत्सव मनयतले। कार्यावळीक वांटेकार जावपी लोकांक चित्रपट उद्देग आणि भारतीय संस्कृतीच्या वेगवेगळ्या पैलूंचो परिचय जातलो।
इतले मजगती म्हायती आनी वितरावण सचिव संजय जाजू हांणी कला अकादमी तशेंच इफ्फी चित्रपट महोत्सव आयोजीत जावपी वेगवेगळ्या थळांची भेट घेतली आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांक महोत्सवाच्या तयारीची कामां नियोजीत वेळेप्रमाण पुराय करपाच्यो सुचोवण्यो केल्यो। महोत्सवाचे तयारी विशींची चर्चा सुकाणू समितीच्या बसकेंत मनरिजवण संस्था पणजे हांगा जाली। फेक व्हिडिओ कॉल प्रकरणां वाढत आसात। सायबर क्रायम अंतर्गत नोंद जावपी ह्या प्रकरणांनी गुन्यांवकारी सामान्य लोकांक अश्लील चित्रफितीत घुसपावन तांचे कडल्यान पयशे मागतात। हाका लागून नागरिकांनी सतर्क रावचे अशी शिटकावणी सायबर क्रायम खात्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या। There is another kind of fraud which can be called fake video call fraud. In this kind of fraud, which generally targets male citizens, so lady will befriend you being a resident of foreign country on Facebook or on Instagram. She'll have profile picture obviously of a foreign lady and she'll talk to you very nicely. Next day she will do a video call with you. In that video call she'll be in a compromised state. She will tell you to also do the same by removing your clothes, and then she will click some screenshots. She'll click some pictures of you being in a compromised state. She'll get those screenshots clicked, and then after the phone call is cut, she'll start blackmailing you through her associate, claiming to be a CBI official or a Mumbai Crime Branch official, saying that we have some pornographic content with you on it, and to get it removed you have to pay some money, and otherwise this video is going to be public. And if you are afraid that if some of your relative or friends will see it, will be a very big embarrassment. एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटांत एशिया सोसायटीक संबोधित करतना विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हांणी संवसारीक मळार जावपी बदल एशिया भूखंडांत लेगीत दिसून येतात आनी ताचें फुडारपण भारत करता अशें सांगलें। मुडा प्रकरणात कर्नाटक सरकाराचेर सध्या भयंकर संकट आयलां। मैसूर शहरी उदरगत अधिकारिणी म्हळ्यार मुडा प्रकरणात जाल्ल्या जमीन घोटाळ्याचो मुद्दो घेवन भाजपा कार्यकर्त्यांनी आज बंगळुरू हांगा मुखेलमंत्र्यांच्या घराचेर विरोध दर्शायत प्रदर्शनां केली। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करपी विरोध करतल्यांक पुलिसांनी अटक लेगीत केली। मुडा प्रकरणात मुखेलमंत्री सिद्धरमैया हांच्या घरकान्नीक बेकायदेशीररित्या 14 मुखेल प्लॉटांचे आवंटन केल्ले। हे उपरांत कर्नाटकाच्या राज्यपालांनी ह्या प्रकरणाचे चौकशेचो आदेश दिल्लो। ह्या आदेशा आड उच्च न्यायालयान याचिका दाखल करून लेगीत सिद्धरमैया हांची मागणी न्यायालयान भायर आयिल्ल्यान चारूय दिकांनी मुखेलमंत्री सध्या अडकून पडल्यात। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।